शेवटाक फाटीं उरिल्ल्या ओबीसी, एससी आनी एसटी समाजांक हायर एज्युकेशन मेळपाची दारां उक्ती जाल्यात। ह्या समाजांक मेडिकलाक 41% रिझर्वेशन मानून घेतला। अर्थातच रडले बगर आवय लेगीत दूध दिना ही म्हण खरी करत प्रमोद सावंत सरकारान इतल्या वर्सांची ही मागणी मानून घेतिल्ल्यान ओबीसी महासंघान खोशी उक्तायल्या। पूण गोमंतक भंडारी समाजाक तातूंत कांय लूप होल्स दिसतात। पळयात। सॅटिस्फाय आमी आसा, पूण काही भितर लूप होल दवरल्या। ते लूप होलाक लागून आमकां मातसो भंय दिसता की 2004 जो रूल आहा तो जर सारको व्हेरीफाय करून कंप्लीट जर केलो सरकारान जाल्यार आमकां फुडें दुबाव लागचो ना। म्हणून ते सरकारान तेजेर लक्ष घालचें। हायकोर्टान तांकां सजेशन दिल्लें आहा तशें की 2004 नोटिफिकेशन आहा त्या प्रमाणे तुमी वचचें। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान ओबीसी, एसटी, एससी 41% रिझर्वेशन पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक मेळचे म्हणून सरकाराकडे एक मागणी मांडलेली। काल 13 तारखेचे जे गेझेट पब्लिश जाला गोंय राज्य सरकारान, प्रमोद सावंत सरकारान आमचे ओबीसी, एसटी, एससी रिझर्वेशन दिवपाचे नोटिफाय केलां आणि आमी अत्यंत समाधानी आसा कित्याक तर खूब वर्सांनी ओबीसी, एसटी, एससी भुरग्यांक ह्या सरकारान सपोर्ट केल्लेमुळे फुडें हायर एज्युकेशनाक वाव आसा। वी आर सॅटिस्फाईड। आमी खूब सॅटिस्फायड आसा। जो तुम्ही मुवमेंट जो केल्लो तेका आमकां यश येयलें। प्रमोद सावंत सरकारान आमची मागणी ग्राह्य धरली म्हणून आमी अत्यंत आनंदीत आसा। आजच्या प्रेसाचे मुख्य उद्देश म्हटल्यार कालूच नोटिफिकेशन जाहीर जालें की एससी, एसटी आनी ओबीसी हांकां 41% मेडिकलाक आरक्षण राखीव जाल्लें आसा, म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपा खातीर। त्या बद्दल गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे हांव मनपूर्वक अभिनंदन करता। आनी त्याच बरोबर आमच्या बहुजन महासंघाच्या महासंघाच्या बरोबर खंबीरपणे राहणारे गोमंतक महासंघाचे एक घटक आणि गोवा राज्याचे क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे यांचेंय हांव अभिनंदन करता की त्यांच्या दोगांच्या परिश्रमान हे आमकां रिझर्वेशन मेळिल्लें आसा। त्याच बरोबर गोंयचे वेगवेगळे घटक जेणे आपल्या तरेने निवेदन सादर केलें मुख्यमंत्र्याक, तेंचेंय अभिनंदन आणि बहुजन महासंघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन। आणि अशे ठराव आमी लोकां कडल्यान घेवन सरकाराच्या दरबारान व्हरतले अशी आमकां आशा आसा आणि सरकार आमचें आयकतले अशी आमकां आशा आसा। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार।